Hallelujah. It's such a joy to see about 20,000 people. This is a small crowd. When you see 20,000 people all praising God and all that, and the moment the music starts, they start. And I tell these people of Uganda, might be if you're fast asleep, you people in Africa, as soon as you listen to the music, you must be fast asleep and your body must be going. So these people, even though extreme poverty, but extreme joy. Extreme lack, but extreme joy. And that joy is because they love Jesus. Amen? Let's give the Lord a big hand. So, today's gospel is Luke chapter 12 and starting with verse 32. And let's start with 31. Let's start with 31. And thank you for your prayers for Uganda. The doors that have opened up in Uganda is to the north, south, east and west, and the next time they want me to come at least for 2 months, non-stop crusade after crusade in Uganda. भाव म्हणटा तुमकां आर्गां दिता तुमी मागले आनी तुमची मागणी देवाक पावलीन युगांडाच्या गांवांत आमी पळयलां की इतलें बरेपण जाता थंय इतलो लोक आयलो आनी आतां सगल्याक थिचोर आपणाक आनीक आनीक आपयतात ये म्हणून आतां 2 म्हयने बोर थिचोर ये म्हणटा भावाक सांगतात आनी तुजें प्रवचन कर आनी सगल्यांक आमकां देवाचें उतर शिकय म्हणून. And all this has happened because of the radio channel. आनी रेडिओच्या चॅनला वरवीं हें जाल्लें आसा. Because it is being broadcasted to 3 African countries. आफ्रिकाच्या 3 गांवांनी 3 जाग्यांनी 3 countries. 3 देशांनी हे सगल्याक रेडिओ वयल्यान वेता फुडें आनी म्हणून लोकांक आतां ते जाय सगळेच म्हणटात आमच्या गांवांत ये आनी आमकांय. So I won't be surprised Tanzania is also going to open very soon. Praise God. So very soon you will find me more in Africa because my color and my style also is like the Africans. Praise God. And I love to be in Africa. Praise God. या फुडें घडयेक आपण तांजानियाच्या गांवांनूय आपणाक आपयत आनी भाव म्हणटा आपण चड आफ्रिकाक दिसतलो आनी उणो इंडियेक दिसतलो. Amazing loving people. I tell you, really loving people. एकदम मोगान भरलेले लोक इतली गरीबसाण आहा इतले तांच्या जिवितान उणें आसा पूण तरी पूण मोग तांच्या काळजांतल्यान भायर सरता. What touched me was during this crusade, there were some of my brothers who were sitting and I was preaching. There was this small girl, African girl, very poor, watching them from a distance. भाव प्रवचन करता आसतना दुसरे भाव बसलेले असले आनी एक धाकटुलें अशें चेडूं तिचो थान हे शिकवण दिता पळय ते आयकताले. She was watching these brothers. ते उरलेले भाव जे आसात तांकां पळयताले. So one of the brother called her. सो एका भावान आपयलें ताका आपणाशी. So he took her to the stage and made her sit there. स्टेजीर हाडून ताका बसयलें. And he began to pat her. आनी तसो ताचेर हात मोगान ओडूंक लागलो. Next day again she was watching. Again he made her to sit next to him. दुसऱ्या दिसा ताका पत्ते हाडून स्टेजीर बसयलें. Third day she came with a hen to give him as a gift. तिसऱ्या दिसा प्रेज कर. And what touched us is, I want you to imagine, there a person who is working as a cook starts at 5:30 in the morning till late night, and the salary is Indian 1,000 rupees. And the hen, that is 50,000 rupees, Uganda money, okay? And the hen which she brought is worth 20,000 rupees Uganda money. And this girl is coming from a poor family, must be not having much money to even have food. But look at her, that a father gave her the hen to go and give it to this brother. When I saw that, I can say the poor are more generous and cheerful in giving than we people who got a lot of things. We can shell out 1,000 rupees, 2,000 in a restaurant for some dinner,
But it's very difficult to give 100 rupees to somebody who is very poor, because for that person that 100 rupees will be like 2,000, 3,000 rupees. Is it true? Yes. And what happened was, when our third crusade got over, those people who were there, they collected, they came and said, we are very thankful that you came. See that in the month of January you come again to preach. And he brought an envelope. And I said, what's this for? He said, you travel for 30 kilometers from, or 30 or 50 kilometers from your place, and you spend your money for the petrol. So this is your petrol money, so that we don't want to burden you with the petrol money. So this is your petrol money to come and go. So these people have no money, and whatever they have, they want to give me petrol money because I came from the next crusade to this crusade. You can understand, having so much of less, still they want to see that if a preacher has come, let me fill the fuel for that person. तर आमी ते धाकट्या भुरग्याची खबर सांगली. 2 दीस ताका बरें मायेन ताचो मोग करून ताका स्टेजीर बसयले. तिसऱ्या दिसा हे भुरगे आतां त्या भावांक एक दिवपाक एक देणे कशें घेवन आयले, एक कोमी. त्या गांवान खूब गरीबसाण आहा म्हणत कितें आहा पळय ते कोमी घेवन आयले दिवपाक, भेटोवपाक. आतां भाव सांगता त्या गांवान अशें आसा की आख्खो म्हयनो काम केल्या उपरांत तांकां पगार मेळता पळय तो फक्त 1,000 इंडियन पयशे, 1,000 रुपया. इतली गरीबसाण ह्या सकाळचे Gas is 50,000 rupees. तांच्या हातून जाल्यार ते 50,000 कशें. ते एक कोमयेचो मोल आसतलो 20,000. तो इतले मोलादीक वस्त ते हाडून दिवंक सोदतात. इतली गरीबसाण आहा थंयसर, पूण तरी पूण तांचे काळीज इतले उदार की ते गरीबसाणींतले पासून कितें आहा ते दिवंक सोदतात. आमी म्हणटा हांगासर केन्ना 1,000 2,000 वचून रेस्टॉरंटान एका जेवणाक काबार करूंक तयार आहा, पूण 100 रुपया काडून एका गरीबाक दिवपाक आमकां दुखता. तो ते घोडेक 100 रुपया तांकां तांतले कितलेच ते कोत्तेलीन ते 100 रुपयांनी, पूण आमी दिवपाक तयार ना. Hallelujah. So when I went there to Africa first time and the second time, my prayer was, thank you Jesus that I'm not born in Africa. 2-3 फावटी आपूण गेला पळय तेन्ना आपले मागणे केले, देवा तुका हांव आर्गां दिता, हांव आफ्रिकाच्या गांवांत जल्मोंक ना म्हणून. Praise God. And we got so much of facilities, and yet we are sad. हांगा आमचे लागीं इतले आसा, इतल्यो सवलती आसा, सगळे सारके आसा, तरी पूण आमी दुखेस्तूच कशीं भोंवता. Okay, let's come back. 31. Okay, let's start with 30, Baba. For all these things do the nations of the world seek after, and your Father knows that you have need of these things, but rather seek you the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Start with 30. लुकाचो 12. 12वो आवेसवर 31वी वळ. तुम्ही Okay, start जाल्यार with 29. Put 29, Baba. 29वे वळीन वाचूया. म्हणटोच कितें खावचे व कितें पियोवचे हाचो विचार करूंक बसूं नाकात, आनी मनांत हुस्को दवरून जियेव नाकात. असल्या सगल्याचेर इकलो दवरतात संवसारांतलो ओन भावार्थी लोक. तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो बाप तर जाणोच. तुमी जाल्यार देवाच्या राजाच्या नेमा प्रमाणे मांडलेल्या जिविताचेर तुमचो इकलो दवरात, आनी सगले हेरूय तुमकां दितलो. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. सुपुल्ल्या हिंडा कसलोच हुस्को दवरूं नाकात, कित्याक तुमकां राज दिवचें म्हूण तुमच्या बापाक खुशी जाल्या. Sell that you have and give alms. Provide yourself bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approach, neither moth corrupts. तुमचे कोडे आसात ते विकून धर्मदान करात. पोरण्यो जावन पिंजोनात तसल्यो पोतयो, सोरोन सोरोना तसलो थेवो सरगार तुमकां बाळगून दवरात. थंय चोर पावनान आनी सानोसूय खावन इबाड करिना. For where your treasure is, there will your heart be also. तुजो थेवो आसा थंय तुजे काळीजूय आसतले. Let your loins be girded about and your lights burning. तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो पोंट्यो घेवन रावात. And you yourself like unto men that wait for their Lord when he returns from the wedding, that when he cometh and knocketh, they may open unto him immediately.
आपलो दोनी लग्ना उत्सवांतान परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात तसल्या मनशां परी तुमी जायात. Blessed are those servants whom the Lord, when he comes, shall find watching. Verily I say unto you, that he shall gird himself and make them to sit down to meat, and will come forth and serve them. दोनी येता तेन्ना ताका जागृत मेळटीत ते चाकर भागी. खरेंच तुमकां सांगता तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोवून तांची सेवा करतलो. And if he shall come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants. आनी मोदयानीर वो फांत्या पारा आदीं पर्यंत तो पावत जाल्यार आनी ते ताका तशेंच मेळटीत तर ते चाकर भागी. So the reading is still more. I won't be able to complete. Praise God. We'll take a few points of what we have heard now. Just put that verse 30, please. हे जावन आसा आयचे शुभ वर्तमान, पूण आपूण सगळे वाचिना भाव म्हणटा थोडीच वळी आपूण तुमकां ताचेर नियाळ So करूया. before we come for the Eucharist, let's prepare ourselves for the Eucharist. Praise God. For all these things do the nations of the world seek after. असल्या सगळ्यांचेर इकलो दवरतात संवसारांतलो ओन बावार्थी लोक. Now the Bible clearly says all these things do the nations of the world seek after. पवित्र पुस्तकान अशें म्हणटा असल्या वस्तूंचेर ओन बावार्थी लोक आपले लक्ष दवरतात. So the people of the world take care of the body, but not interested in taking care of the soul. संवसारांतलो लोक जो आसा तो फक्त आपले कुडीचेच चिंता, आत्म्याचे तांकां पडून वचूंकूच ना. So they are more interested of taking care of their body and the things of this world, not focusing that this world is just temporary. There is a world after that, which is an eternal world or the heavenly world. कुडीचेर इतलें तांचें मन आसा, संवसारी वस्तूचेर ती दवरलेली आसात. ताच्या उपरांत हो हांगासरलें जिवीत सोंपतच स्वर्गार कितें जाय, कसले थेवे एकठांय करूंक जाय ताचेर तांचें लक्ष पयस सरलेलें आसा. So because they live in this world and they believe this is the world where they are supposed to be the permanent people, praise God, this is the permanent place, they are all the time seeking what should I eat, what should I drink, what should I do, what should be my future. It's all about over here. And when those things are not fulfilled, they are burdened, they are worried, they are anxious, they are full of insecurity, and their life becomes extremely, extremely miserable. कित्याक तांचो फूल तांचें लक्ष कित्याचेर आसा, संवसाराचेरूच. हांगा कितें जेवतलो, कितें खातलो, कसलें काम मेळटलें, कितें म्हजो फुडार जातलो, ताचेरूच तांचें मन धरलेलें आसा. आनी जेन्ना तांकां तें मेळना तेन्ना तीं सारकीं खोतीन दुखीन बुडून आसतात आनी फुडलें बरो फुडार तांकां मेळोवंक पावना. So they are all the time thinking of the people who are of the world. Seek, that word seek is to search. Search and research. For what? For the things of this world. हे संवसाराच्योच वस्तू तांकां जाय म्हणटा ती सोदीत आहात. हांगा थंय हें मेळोंक जाय, तें मेळोंक जाय, ताचेरूच तीं दवरलेलीं So आसा. Jesus is saying people of this world want to seek and see that they prosper in the things of this world. But a person who is of the heavenly kingdom is more seeking for prosperity of his soul. जो संवसाराचेर ज्या मनशाचें मन धरलेलें आसा ताका हांगासरल्योच वस्तू मेळून घेवपाक तो हेवटेन तेवटेन नासता आनी मेळून घेवंक सोदता. पूण ज्या मनशाची नदर स्वर्गाचेर आसा तो आत्मीक वाठारान आपणाक कितें मेळों येता, म्हजो भावार्थ कसो वाडों येता, आत्मीक वाटेन कसो आनीक बरो जावं येता, ताचेर तो आपलें मन दवरता. Let's take for example, Jesus is a carpenter. जेजू एक थवय आसलो. He was doing his profession. तो आपले थवयपण चलयतालो. Was he able to earn money? तांतल्यान तो पयशे जोडूंक शकतालो. Okay. When he got anointed, could he heal people of any kind of sickness? पूण जेन्ना ताचेर पवित्र आत्म्याची माखणी आयली तेन्ना तो कसलेय पिडेक बरो करूंक शकलो. Yes. Could he cast out demons? देवचाराक तांणी भायर घाले, मेळ्या आत्म्यांतले तांकां सोडयले. Did he have a good catering business? 5 loaves, 2 fish, he could feed 5,000 men, not counting the women and the children. Fantastic catering business. ताचे लागीं 5 उण्याच्या देवान जेजून इतले वाडयले ते बेसांव घालून की फक्त 5,000 दादल्यांक ते पावूंकूच ना, पूण तांचे बरोबर बायलो आनी भुरगीं कितलीशींच आसले कितले हजार. So he could have started a hospital. ताणें भूक मारली. जेजून घडयेक एक हॉस्पिटल ओपन करूं येता आसलें कित्याक लोकांक He could have had a good deliverance. Anybody with suicidal tendencies, come here, we will fix you up.
ताच्यान एक कितें सुरू करुयात आसलें, कोणाक तर जीव दिवपाचें दिसता, कोणाच्या चिंतनाच्या भारान हात तुमी हांगासर यात, हांव तुमकां सगल्यांक सारकें करता, हॉस्पिटल कशें उकडूं येता आसलें. Fantastic catering ministry. सगल्यांची बूक मारपाक केटरिंग करूं येता आसलें ताच्यान. Fantastic consultancy for counseling for people to come out of stress, depression and all. That ministry could have said, he could have earned a lot of money, man. And his mama could have said, son, we don't need any nurses or anything. I'll sit at the cashier. You don't worry. I'm going to send each patient inside. Guaranteed when you come from the other side, you are healed. So much money for come on, we can start a business, man. तर जेजू आनी ताचे आवयन दोगांयनी एक बिझनस सुरू करूं येता आसलें. आपूण रावता कावंटराचेर, रिसेप्शनाचेर आसता पळय तसो, आपूण तांकां घेता तुजे अशी धाडटा. ह्या वाटेन तूं भितर उलयता कोत्ता म्हणल्यार त्या वाटेन भायर सोदता म्हणल्यार बरो जाता. इतले पयशे ताणें दिवंक जाय. असलें एक बिझनस सुरू करूं येता आसलें जेजून आनी ताचे आवयन. But what did Jesus come to seek? पूण जेजूक ह्या संवसारान कितें सोदूंक आयलो? To carry out his Father's will. आपल्या बापाची खोशी फुडें व्हरूंक तो आयलो. What about the apostles? आपोसलांनी कितें केलें? शिसांनी Previously, they were seeking for position, name, and power, and all those things. But after the Holy Spirit, what do you find them? They are not seeking for anything of this world. They are seeking of the kingdom of God. पयले ते शीस तांकांय जाय आसलें, व्हडपण जाय आसलें, पूण जेन्ना तांचेर पवित्र आत्म्याची मागणी आयली, तांकां हे संवसाराचें कांयच नाका जालें. ते फक्त जेजूचो मोग आनी देवाचें राज फुडें व्हरूंक भोंवूंक लागले. Hallelujah. So Jesus is saying, listen, we are living in this world, but we are not of this world. And because we are not of this world, we are not supposed to be conformed to the things of this world. तो जेजू आमकां सांगता, आमी ह्या संवसारान जियेता, पूण आमी ह्या संवसाराची न्हय. संवसाराची न्हय म्हणटच ह्या संवसाराच्या राटींनी आनी संवसाराच्या वस्तूंनी आमी घुस्पून उरूंक जायना. Hallelujah. Hallelujah. And then he says, and your Father knows that you have need of these things. In other words, he's saying the Father knows that as long as you are living in this natural world, you need natural things to survive. He knows it all. But I want to tell you, if you start seeking of the things which are spiritual of the kingdom, you don't have to bother. The Father who is your source, he knows to supply all your needs at the right time. So don't get discouraged. Don't get into worry and be depressed about these things. When you are seeking for not the things, but of the kingdom of God, the Father will see to it that everything that you need is provided because he cares for you. Hallelujah. तो जेजू आमकां सांगता, तुमच्या बापाक खबर आसा तुमकां कितें जाय आनी कितें नाका पळय तें. पूण तुमी जेन्ना आत्मीक वस्तूंचेर तुजी नदर दवरतात, ते सोरोन आसला पळय तसलो थेवो एकठांय करूंक तुमी भोंवतात, तेन्ना बाप तुमकां जाय पळय तें सगलें त्या त्या काळार तुमकां ते फावो करतलो. So this Father who is full of compassion and love, he wants to educate you not of the world but of his kingdom. हो बाप आमचो इतलो दयाळ, मोगाळ, इतलो काकुतीन भरलेलो आसा, तो आमकां शिकोवंक सोदता की हे संवसाराची वस्तूची आमकां धास्ती काडपाची गरज ना. आत्मीक गरजेचे, आत्मीक वाठारान कितें जाय पळय ताचेर तुजी नदर He is a दवरात. master builder and he is a master architect. He wants to design your life which is not worldly but heavenly, and he wants you to experience the inheritance that he has for you. सगळ्या रचनेचो तो महान रचणार, सगळें ताणें आमकां पासून ताणेंच रचल्यान. तो आमकां सांगूंक सोदता, स्वर्गार पावपाक तुका कितें जाय तें तूं विचून काड आनी त्या प्रमाणे आमी जावच्याक तो आमकां करूंक सोदता. आमची आकारणी तो करून बदलूंक सोदता आमकां. And once a person gets the taste of it, he doesn't care for anything because all things are met by the Father. जेन्ना एका मनशाक स्वर्गाचो गोश्त लागलो, ताका ताची रूच लागली म्हणटा ताका आनी हे संवसारांतलें कांयच नाका, तो बाप सांगता पळय ते वाटेन आतां चलोंक सोदता. How many of you know Psalms 23? Okay, I'll give you the first line. The Lord is my shepherd. There's nothing I shall want. Sorry? What did he say? Nothing I shall? Then when you're praying, what are you praying? Hey, you are saying the Lord is my shepherd and nothing shall I want. Then when you're praying, what are you praying? आमी म्हणटा परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. तो म्हजो बरो गवळी, तो म्हाका व्हरता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. जाल्यार तुमी कित्याक मागणें करतात काय म्हणटा? सगळें आसा जाल्यार आमचें. In other words, he's saying, you are my good shepherd. I want only you and the things of you and your kingdom. I'm not interested in the things of this world.
आमी सांगूंक सोदता की आमकां जाय तूं आमचो बरो गोळी तूं पळय कितें दिताय त्यो वस्तू आमकां जाय Which one gives संवसाराच्यो us, वस्तू which नाका. one gives us more worry? The things of the world or things of the heavenly kingdom? खंयच्यो वस्तू आमकां अदीक खोंतीन घालतात संवसाराच्यो वस्तू वा स्वर्गार आसात पळय त्यो वस्तू संवसारांतल्यो. If you get a report from the doctor, tomorrow you're going to die. Now what will happen to you? आमकां एक दोतोराचो रिपोर्ट सपोज मेळलो की फाल्यां तूं मरतलोय म्हणून आमकां कितें What will happen to जातलें? you? I remember my dad, आपल्या बापायचो आपणा उगडास येता म्हणटा भाव. he would not ever believe that I changed. तो कसोच स्वत मानूंक तयार नासलो की हो आपलो पूत इतलो बदललो आनी दुसरे वाटेन पावलो. 13 years went by, 13 वर्सां अशीच बोलांटली. but he said, I don't believe you. तो म्हणलो हांव स्वत मानूंक कबूल ना. So then when this place was inaugurated, ह्या जाग्याची उक्तावणी जाताली पळय त्या दिसा so I went to ask my dad whether he would come. भाव गेलो बॉम्बे आपले पायक विचारपाक तूं येताय उक्तावणी करपाक ह्या Because घराची. from the day my mother died, कित्याक ज्या दिसा थान ताची आवय सोंपलेली for 13 years my dad did not visit any place because he said, when my friend is dead, I don't want to go and enjoy any more of those things. My friend has left me, I want to just be with myself. So he would not visit any place or any function. 13 वर्सांक ताचो बापूय खिचरूच भायर सरोंक ना खंयच्याच फुंगसांक वचूंक ना कित्याक तो म्हणूंक लागलो आपली पोतीन सोंपली पूण आपली पोतीन एक ताची एकदम घट इश्ट आशिल्ली म्हजी इश्टीण गेली म्हणून आतां आनी म्हाका आनी कांयच नाका खंयचरूच वचोंक म्हाका दिसना. But my dad said, he's coming. पूण जेन्ना भावान विचारलें ताका डॅडी तूं येताय म्हजे घराची उक्तावणी करूंक तेन्ना तो म्हणलो वय हांव येता. I started to cry because I could not believe he would come. पूण डॅडीन येता म्हणलें पळय तेन्ना भाव म्हणटा आपणाक रडोंक लागलो कित्याक आपणाक स्वत मानूंक जायना जालें तो येतलो म्हणून येता म्हणला So म्हणून. he came. पूण तो खऱ्यांनीच आयलो And I told the people, this is my dad. आनी भावान दाखयलें पळय हो म्हजो डॅडी हा म्हणून सगल्यांक दाखयलो. So during the break, thank God for you loving people of Goa. I really love you. One person came and said, I was suffering from cancer. Your son preached, I got healed of cancer. Somebody else came and said, I was suffering from HIV. Your son preached, I got healed of HIV. So many people shared testimonies that all the 3 days he was crying. तर भाव ताचो डॅडी हांगा आयलो आनी तेन्ना जायते लोक ब्रेक आसता पळय तेन्ना तांकां सांगूंक लागले तुज्या पुतान देवाचे उतर परगट केले आपणाक कॅन्सर आसलो पूण ते प्रवचना वरवीं आपलो कॅन्सर गेलो आनीकल्यान सांगलें आपणाक HIV जाल्लें एड्स दुयेंस जाल्लें तशेंच ताचें उतर परगट करिना फुडें आपलें बरें जालें सांगीत ताका कितल्यो दिसभर आनी त्या 3 दिसांक इतल्यो गोवायकी ताणें आपल्या पुता बद्दल जातात त्यो आयकल्यो की तो रडत रावलो. Second day there was a healing session and people were standing to give testimonies. दुसऱ्या दिसा हांगासर पेकोणीचे मागणे चलताले आनी ते जातोच लोक हांगा उबो रावल्लो मागणे करपाक. And I was sharing the testimony not more than 30 seconds. आनी भाव तांचे सांगतालो थंय पळय कितें सांगूंक आयल्या तर 30 सेकंडां भितर भाव सगल्यांक And I सांगतालो. saw my dad in the queue who was not believing. He was not that he was not believing in God, he was not believing that I got changed. ते लायणीन आतां मागणे करूंक लोक आयला पळय ना पेकोणी घेतली म्हणून आयला पळय लोक ते लायणीन भावाचो डॅडी आसलो थंयसर. So when his turn came, he said, you know that I can't hear clearly. Can you pray for me? आनी तो लायणीन आयलो आतां भावाचे ताचे पांयचेर हात धरपाचो वेळ आयलो तेन्ना तो म्हणलो तूं जाणय म्हाका बरें आयकोना म्हणून तूं मातशें म्हजे खातीर मागणें करशी. So I prayed for him and he got healed. तर भावान आपल्या डॅडीचेर हात धरलो मागणें केलें आनी तो बरो जालो. Now came the real story. When he went back तो home पत्तो आतां बॉम्बे to गेलो Bombay, बॉम्बे गेलो. for these 13 years he had no entertainment at all, no TV, nothing. He did not want to depend on anybody. He did not want anybody to depend on him. He was living his life on his own. Even at that age, 8 o'clock, 8:30, I think 8:30 in the morning, he will be there at the gate of the wedding hall. Never a holiday, very, very disciplined man, like a military man. Okay. Now, when he went back, he took the Konkani Bible and he must have read the Bible from cover to cover, might be 100 times.
तर भाव ताचो डॅडी हांगाथान परतो गेल्या उपरांत सदांच तो एकलोच आपलें जिवीत जियेता ताका कोणूच नाका कोणें आपणाक आदार केलो नाका आसलो ताचें कितें बिझनस आसलें एक वेडींग हॉलाचें तो तिचोर सारको त्याच टायमार वतालो सारको डिसिप्लीन उमक्या टायमार जेवण सारकें डिसिप्लीन आसलें पूण आतां हांगाथान गेल्या उपरांत ताचें जिवीत बदललें ताणें कोंकणी बायबल व्हेलो आनी तो वाचलो कितले फावट आख्खो बायबल वाचलो म्हूण हिशोब आनी कोतूच ना म्हणटा वाचीत आसलो. One day, I went to meet him. एक दीस भाव ताका आपल्या डॅडीक मेळोंक गेलो. He put my arms around me and he said, when I came to Goa, this is after 2 or 3 years, he said, when I came to Goa, I saw when you open your mouth and you pray, God answered your prayer. तर ताच्या डॅडीन ताका सांगलें 2-3 वर्सां उपरांत मागीर तो मेळोंक गेल्लो तेन्ना ताका हात घालो खांदारान सांगलें जेन्ना तूं तुजें तोंड उकोडटाय आनी उलयताय तेन्ना देव तुजें मागणें आयकता. See, 17 years I'm without my friend. आतां 17 वर्सां जालीं आपणाची इश्टीण ना. I am finding it difficult to live now. म्हाका हांगासर तो जियोवपाक त्रास जाता. I want to go and meet my friend. म्हाका म्हजे पत्नीशी म्हजी Friend इश्टीणीशी means my mother. हय आपले पत्नीशी आपणाक पत्ते वचोंक जाय So why हांगासर. don't you talk to Jesus? तूं देवा लागीं कित्याक जेजू लागीं कित्याक उलयनाय तुजें मागणें केल्यार तो आयकतलो. Tell him that when I go to sleep, he takes me home. तूं अशें मागणें कर हांव न्हिदूंक वेतलो आनी तिचो तोंड डायरेक्ट हांव स्वर्गार वेतलो. See, there is nothing left for me. I've run my race. All my 3 children are settled. Their spouses are good. Grandchildren are good. Everything is settled. What am I doing here? I've finished. I want to go back home. Please pray. तर ताणें सांगलें की आतां आनी कितें उरलां म्हजें सगळें जालें सगळें कितें करून जाग्यार पडलें तेगाय भुरगीं म्हजी बरीं काजार जावन नातरां बरीं आहात सगळें बरें आहा म्हजें काम सगळें हांवें सगळें सारकें केलें आतां कितें करूं हांगा रावन म्हाका आतां घरा वचोंक And जाय. when he's taking me home, please tell him not to take me with some sickness. Because all my life I did not become a burden to anybody. At this age, please pray that I don't become a burden, that I fall sick and you people have to come and look after me. आनी अशें मागणें कर की आतां आनी जाणटेपणार कितें दुयेंसान आपूण मरतलो अशें न्ही कित्याक आपूण इतलीं वर्सां बरें सावदीन आसलो आतां आनी जाणटेपणार म्हाका दुयेंस कसलें नाका बरें सावदीन आसतनाच म्हाका देवान व्हरचो. So next week my wife and my children went because my elder daughter was going to States to study. So they went and met my dad. फुडल्या सुमानान म्हणटा आपली बायल आनी दोगांय आपली भुरगीं ताका मेळोंक गेलीं कित्याक आपली व्हडली धूव अमेरिकाक वेताली. They had lunch together. बरोबर जेवण केलें तांणी Everything was over. सगळें सोंपलें. They came to Bangalore. ती बेंगलोर आयली. My retreat was in Goa. I reached Bangalore. भावाचो हांगासरलो रितीर काबार जावन तोय बेंगलोर पावलो. Monday morning, Dad did not reach the wedding hall at 8:30 or 8:30. दुसऱ्या दिसा सोमारा दीस आपलो डॅडी थंयसर वचोंक ना ते जाग्यार वेतालो कामांक So सकाळची. the manager knows Dad cannot be late if it's never happened. म्हणटच तो पळय कोण थंयसर हा मॅनेजर कामांक आसा तो जाणो आसलो 8:30 तो पावताच हांगा म्हणटच So he waited for half an hour and reached home. वद्दे वरभर रावलो आनी मागीर घरा गेलो पळोवपाक तो कित्याक पावूंक ना So he rang the bell. The door is locked from inside. दारार बेल मारली जाल्यार दाराक भितरल्यान खीव घाल्ली आहा. And Dad cannot be that he's sleeping and he won't open the door. आनी अशें जावं शकना की तो न्हिदलेलो आहा म्हणून दार उकडिना अशें So he जावं opened the door. तांणी दार ते ओपन केलें लॉक मोडलें आनी भितर सरले. So my dad went to be with Jesus in his sleep. न्हिदलेलो आसतना थंयसरूच जेजून ताका व्हेलो स्वर्गार. But only one desire was not fulfilled of my dad. पूण एकूच ताची खोशी साकार जावंक नासली. He did not want to have a funeral. ताका नाका आसलो आपलो इंतेर केल्लो. He wanted his body to be donated. ताका जाय आसली आपली कूड डोनेट केल्ली. So he had taken the signatures long time back. तांणी बरोवन घेतलेले तांचे दवरलेले Because his saying was, when I'm alive, people don't take time to meet me. When I'm dead and I've become dust, why should people take holiday and why should I trouble people to take a holiday and come? If there's no funeral, nobody needs to come. They are also happy, I'm also happy and I'm gone. सो ताचें अशें मन आसलें की हांव जितो आसतना लोकांक तर म्हाका येवन वेळ दिवंक जायना म्हजी खबर घेवंक जायना हांव मोत्तोच आनी म्हाका पळोवपाक कित्याक येतात तर म्हजी कूड तर डोनेट केली जाल्यार ते वतले दोतोरांक कोणाक ते At least my body will not be eaten by ants, that organs will be used to somebody and that somebody will get life. ताका अशें दिसलें की जमनीन तर पुल्ली जाल्यार तिचोर कीड लागून ते कुसतेली ती कूड आपली पूण ती तर डोनेट केली जाल्यार कोणाक तरी तांतले ऑर्गन कुडीचे सांदे काडून कोणाच्या तरी जिवाक जीव येतलो कोणाकूय घालीत जाल्यार. Praise God. So what I'm trying to say is, when a person focuses that I want to be with Jesus, that person has no fear of death at all. Nothing. That person is just waiting to take Jesus, come and take me.
ज्या मनशाची नदर जेजूचेर आसा स्वर्गाचेर आसा ताका मरणाची म्हणटा ती भिरांतूच ना, कांयच ना. मरण म्हणटा ताका कांयच न्ही कहें, कित्याक तो फकत रावता हें जिवीत जालें, आतां म्हाका जेजू येवन आपल्या नव्या जिविताक व्हरतलो. There's no worry. होंत म्हणलेली नाच. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And just as he desired, आनी जशे भशेन ताका जाय आसलें ताचे his पांय wish was fulfilled, but his body could not be given because he died around at 11:30 at night, and we came to know at around 9:30. So by that time the duration was over. The hospital could not take the body, so there was no other option but to have the funeral. But ताका his wish was not fulfilled. ताका एकूच ताची खोशी आसली पळय ती जावंक ना, पूण ताका उरलें तें म्हणटालो न्हिदेनूच मेल्या पुरो म्हूण तें सगलें जालें. कित्याक तो मेलो रातचे 11:30 आनी तांकां गमलें सकाळच्या 9:30. इतलीं वरां भितर ते कुडीचे सांदे काडचे आसतात. सो ती चड वरां जालीं म्हणटच हॉस्पिटलान येवन ते कुडीचे सांदे काडूंक मेळोंक ना, म्हणून ताची ती आखरी इच्छा आसली पळय ती जावंक ना, साकार Because करूंक when my ना. mother died, her eyes and everything was given to the hospital. आपले आवयचे म्हणटा दोळे आनी उरलेले भाग हॉस्पिटलाक दिल्ले, पूण डॅडीचे दिवंक मेळोंक ना. I also want to give my body to the hospital भाव म्हणटा आपली कूड आपूण हॉस्पिटलाक दिवंक सोदता, so that somebody organ which is dead can be used and that person can get life. आपूण मेल्या उपरांत कोणाक तरी म्हज्या कुडीच्या सान्नांतल्यान जीव मेवतलो देखून आपूण दिवंक सोदता म्हणटा. Praise God. Praise the Lord. Okay. Many of you might be thinking it's not sad. I'm not sad because Dad has gone to a better place and I'm going to be with him someday. Praise God, we are all going to be there and you are going to be there. We'll have a great time over there for millions of years. Why should we be sad? Praise God. Praise God. Praise God. तर भाव म्हणटा आपूण दुखी ना म्हजो डॅडी गेलो म्हूण, कित्याक आतां तो गेलो, म्हजे मामीशी तो आहा आनी आपुणूय आतां वेतलो केन्ना तरी आनी आपूण थंय आसतलो आनी सासराच्या सासऱ्यांक आमी देवा बरोबर खुशाल आसतले. दुखी जावपाची कसलें कारण आसा? So when a person is seeking for things not of this world but of the heavenly kingdom, he has better things in his mind and better things to pursue. ज्या मनशाची नदर स्वर्गाचेर आसा, देवाचेर आसा, ताका बऱ्यो बऱ्यो वस्तू, उंचल्यो वस्तूंचेर ताची नदर आसता आनी बेश्टे हांगासर कितें पळय जाता झगडीं केस्तां 31. ल्हान ल्हान वस्तूंचेर तो आपलें लक्ष घालिना. But rather seek you the kingdom of God. But rather seek you the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. तुम्ही जाल्यार देवाच्या राजाच्या नेमा प्रमाणे मांडलेल्या जिविताचेर तुमचो इकलो दवरात आनी सगळे हेरूय तो तुमकां दितलो. So when you seek the kingdom of God, you are seeking your life of love, selflessness, and reaching out to others to be a blessing by sharing the sweet fragrance of the gospel to others. जेन्ना आमी देवाचें राज फुडें वता, देवाचें राज आमी सोदता, आमी मोग विस्तारता, सगल्यांक बक्षणे दिता आनी बरें जें आमच्या जिवितान आमकां बेसावां मेवल्यान ती आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान दिवंक पावयता. एक परमळी दोमदोमाचे परमळ घाल्ल्या भाशेन शुभ वर्तमानान जें आमकां कितें बरेंपण आयलां तें दुसऱ्यांच्या जिवितान आमी दिवंक वांडटा. So very soon there will be a season in Goa where tourism will be in boom. आतां रोखडेच आमी पळयतले फुडल्या थोड्या म्हयन्यांनी ट्युरिस्ट येतले हांगासर. And people will be seeking for business so that they give the best quality so that they make a good business. आनी लोक आतां सोदतलो येतले ट्युरिस्ट आनी रावतले आमच्या घरांनी, थोडे आपली वस्तू विकतले आनी बरे बिझनसान खूब पयशे आमी So they will करतले. see that they keep their staff, the best staff, so that the quality of the service has to be very good and then the business will flourish. सगळे बरी तयारी करतात कित्याक ती बिझनस आसा ते बरे भशेन जावंक जाय आनी ते लोकांनी ते मानून मागीर तांकां आनीक जोड जातली. So are we in business of this earth or are we in the business of the kingdom of God? तर आमी आतां कसल्या बिझनसान आसा? संवसारी या देवाच्या राजाचे बिझनस आमी करूंक जाय. What if, I sometimes wonder, what if Jesus preached, Jesus went to heaven and the 120 who were assembled there for the coming of the Holy Spirit, those 120 would have gone to their own business and everything. What would have happened?
जरी जेजू आयलो मेलो पुनर्जीवन जालो आनी स्वर्गार गेलो 40 दिसांनी आनी ते दुसरे पळय शीस आसले तेय तर आपापले बिझनस करपाक गेल्ले जाल्यार कितें जावपाचें काय म्हणटा Would the kingdom be spread? देवाचे राज फुडें वेतले असले ना So what were they seeking? The kingdom of this world, or were they seeking the kingdom of God? ते उरलेले शीस आसले पळय जेजू उपरांत ते कसले राज सोदताले संवसारांतले राज या देवाचे राज So their hearts were fixed on the things on the earth, or their hearts were fixed on the things of the heavenly kingdom. तांचे काळीज तांचे मन कित्याचे दल्लले असले संवसारी वस्तूंचेर या स्वर्गाच्या वस्तूंचेर And when a person's thoughts are fixed on the things of the heavenly kingdom, and they are working day and night, and they are putting their zeal in that, now the person's thoughts are no longer getting diverted or distracted to the things of this world. That person is living a godly life, a supernatural life, and in that person there is no lack, because the Father knows what you need and He will provide you in all times. And that's what has happened, and that's how this thing has come into our life. Because believe me, we never seeked day and night and made this dream our God. No. We made a dream of seeking the kingdom and sharing the kingdom to others. And the more and more we began to share the kingdom and give the best quality to the people, it was those people who were once upon a time in crisis. This gospel got them out of the crisis, and they came with their gifts, they came with their resources, and we all came together, and that's how this dream has been manifested. आमची नदर जेन्ना देवाच्या राजाचेर आसता आमी देवाचें राज परगटूंक इतले उर्बेन इतल्या नेटान मोगान आमी वावुरता देव बाब पळयता आनी आमच्या कुडीक कितें पळय गरज आसा आमच्या संवसारी जिविताक पळय कितें गरज आसा तो आतां आमच्यो सगल्यो गरजो पावयता तर भाव म्हणटा येदें व्हडलें घर आतां जालें आमकां एक जागो जाय असलो पूण आमी ह्या जागो जाय म्हण ताच्या फाटल्यान आमी वचूंक ना आमी फक्त एकूच धरलें देवाचें राज परगटूंक ज्या लोकांचें जिवीत तुटलेलें मोडलेलें आसा तांच्या जिवितांत देवाचें उतर परगटूंक तांकां त्या खणींतले कशें भायर काडूंक आमी वावुरले जेन्ना ते खणींतले भायर सरले तेन्ना तांणी आपल्या मोगान आमकां आपली देणी दिली आनी ह्या देण्यांनी आमी हें व्हडलें घर बांदूंक पावल्या So seeking to save the lost souls is seeking the kingdom of God. जेन्ना आमी सांडलेले पळय शेळयो आसात सांडलेले ओतमे आसात ते सोदूंक आमी वेताव तेन्ना आमी देवाचें राज परगट्टा Because that is the only place where souls can be safe. कित्याक स्वर्गारूच ते आत्मे सारके समाधान कशें आसतलें So when you're seeking for business, you want or a job, you're seeking for the offer letter, you are seeking for admission in the job. जेन्ना आमी काम सोदता तेन्ना आमकां पयलीं एक लेटर येवंक जाय की तुका आमी कामाक दवरला बी अशें म्हणून एक And once you start working there, you are looking, when will I get promotion? आनी जेन्ना तूं त्या कामाचेर सुरू कोत्ताय काम करूंक लागलोय तूं त्या कंपनीन मागीर तूं चिंता आतां फुडलें म्हाका प्रमोशन केन्ना मेळटलें फुडलें And when you get the promotion, you are also seeking what are the benefits that I'm going to get from now on. आनी ते उचल्या पावण्यार आतां आपूण गेलो प्रमोशन मेळलें आतां म्हाका ह्या फुडें आनी कितें कितें मेळटलें And after getting the benefits, now you're looking at what position and what status I will be reaching now. आनी आतां आपूण कितें कितें जातलें आपणाक कसो व्हडपण येतलें कसो म्हाका मान मेळटलो ताचेर आमची नदर आसता And now you will be looking at yourself, how people are calling you Patrao. आनी आतां लोक म्हाका कितें म्हणटात पयलो हांव बेश्टो कामदारी कसो आसलो आतां व्हडलो मॅनेजर जालो आनी आतां म्हाका पात्रांव म्हणून लोक सगळे म्हणटले अशें आमी चिंता Doesn't it happen? The same it is in the kingdom of God. देवाच्या राजानूय तशेंच आसता तें First you get admission in the kingdom पयले तूं फक्त भितर सरता एडमिशन मेळटा आमकां because you are seeking the kingdom. कित्याक तुका देवाचें राज सोदूंक तूं भोंवताय Then you are seeking how can I advance in it. आतां ह्या राजान फुडें कसो वेतलो आनी कसो कितें करपाचें कशीं पावलां फुडें Then as you are studying the word of God, you are seeking how to multiply the grace that comes through the kingdom of God. मागीर तूं देवाचें उतर शिकताय आनी तूं चिंताय आतां ही कृपा जी देवाची म्हाका येता ती कशी हांव फुडें व्हरूंक कशी ती आनीक वाडोवंक And now you are enjoying the glory that is in the kingdom of God. आनी आतां जे देवाची मोहिमा हे सगळे ताच्या राजान आसा ती तूं आतां पळयताय अणभवताय And now you know that the creator is your father, and if you are the son and if he is the king,
You are the prince and the princess of the kingdom. आनी आतां तुका खबर आसा हो रोचनार जो आसा तो म्हजो बापूय तो राजा आनी ताचो तर हांव पूत आनी धूव जाल्यार हांवूय एक कुंवर जालो आनी एक प्रिन्सेस जाली And the father is saying all these things will be added unto you. आनी तूं तर कुंवर आसा ह्या आख्या राजाचो जाल्यार सगळेंच तुका आपूण दितलो अशें म्हणटा राजा Hallelujah. हालेलुया So all throughout the day, what are you thinking? आख्खो दिसभर आमच्या मनान कसली चिंतनां घडटात To seek for these things? देवाचे संवसारी वस्तू सोदूंक काय देवाचे राज सोदूंक When I started my work, when I got a job for the first time, भाव म्हणटा आपणाक पयलेच फावटी काम मेवलें पळय तेन्ना because I was doing business, तो बिझनेस करतालो ताका and when I lost everything, I found a job, ताचे बिझनेस सगळे एकान एक करून सगळे and I was on पिड्यार जाले. salary. आनी ताका आतां एक कामाक वचूंक लागलो तो आनी And in ताका that पगार मेळ्ळो. workplace, I took every opportunity to share Christ to those people आनी who त्या were my fellow workers. कामाच्या जाग्यार दुसरे बरोबर जे आपल्या बरोबर काम करताले तांकां हांव जेजूची बरी खबर वांटूंक लागलो Then I शिकोवंक started लागलो. my own business. मागीर तिचोतल्यान आपणे परत आपले बिझनेस सुरू केलो All my workers were non-Christian, सगळे जे कामदार आसात ते सगळे ओ क्रिस्ती असले but all of them accepted Christ, and we used to have prayer, divine mercy prayer, no matter how much the business is. 3 o'clock, everything used to go at standstill. 3 to 4, we used to pray, all of us. सगळ्यांनी एक एक करून जेजूक आपलो दोनी म्हणून मानून घेतलो त्या जाग्यार कामाच्या जाग्यार 3 ते 4 काकुतीचो तेस आसतालो आनी मागीर मागणे 3 ते 4 मागण्यान हो वेळ आमी सारताले So, thank you, Father. So let us close our eyes दोळे बंद करुया आमी and let us reflect, what are we seeking? आनी आमी नियाळ करुया आमची नदर कित्याचेर आसा कसल्यो वस्तू सोदूंक आमी भोंवता There are things of the heavenly kingdom and there are things of the world. संवसारी वस्तू आसात आनी स्वर्गाच्यो वस्तू आसात Because whatever you are seeking is going to affect your soul. पूण कितें पळय आमी सोदूंक भोंवता ताचो परिणाम आमच्या आत्म्याचेर जातलो The Lord is saying, fear not, little flocks. देव म्हणटा सुपुल्ल्या हिंडानू तुमी भिये नाकात We are the sheep in this world आमी which जावन is आसा surrounded by wolves. आमी जावन आसा शेळयो ह्या संवसारांत जे लांडगे आसात व्हडले कोले आसात त्या संवसारांत आमी शेळयो कश्यो We are outnumbered by the world. आमचो आंकडो एकदम कमी आसा संवसारांतलो लोक आसा पळय तांच्या चोर But the Father करीत is saying, fear not, पूण आमचो बाप म्हणटा भिये नाकात I am with you. हांव तुमचे बरोबर आसा Put your hope to the end. तुजो भरवसो म्हजेर दवरात Don't get into doubt and hopelessness. मदेंच तुमी निराशी जायनाकात तुमचो भरवसो इबाडू नाकात It is the Father's desire, good pleasure to give us His kingdom. बापाची खोशी जावन आसा भोव व्हड खोशी जावन आसा आमकां हांगासरले सगळे बरेपण आमकां दिवपाक We are the sheep. आमी जावन आसा शेळयो The church is the vineyard. आनी इग्रोज माता पवित्र सभा जावन आसा हो जागो जे दाखवेली आसात पळय त्यो The church is a garden, एक बाग कशी ती a small spot पवित्र सभा जावन आसा एक बाग कशी compared to the wilderness that is in this world. आख्खे रान जे आसा संवसाराचे ताच्या भितर एक धाकटूल असो जागो जावन आसा पवित्र सभा ही बाग आसा पळय ती But it is in this spot that the sheep are well fed so that they can face the wilderness and the desert experience throughout their life. पूण हे बागेन तर त्या शेळयांक बरो चोरो मेळटा ती गोट जातात आनी बोळान भरतात आनी फुडल्या हे रान जे आसा तातूंत वचूंक तांकां शक्ती आनी बळ मेवता So our mind might say we are so less little people. तो आमी केन्ना चिंतूंक फावना की आमी इल्लीशीं आमचे लागीं कांय जावचें ना अशें म्हणना There is so much of danger of being overpowered by the enemy. इतलो आमकां संकोश कसो आसा त्रास आसा की दुसरो लोक जो आसा तो आमचेर घुरी घालूं शकता म्हणून But the Father is saying, पूण बाप आमकां सांगता do not be afraid. भिये नाकात Even though you are little, even though you are small, घडयेक तुमी ल्हान आसात इल्लोसो तुमचो आंकडो आसा
But look at yourself being safe under my protection. पूण म्हज्या पाकट्या पोनाक तुमकां हांवें लिपोवन दवरल्यान बरी सांबाळून दवरल्यान ताचेर तुमची नदर दवरात. You have the good shepherd. His name is Jesus, who is great and extremely good. तुमकां एक बरो गवळी दिल्लो आसा ताचें नांव जेसू क्रिस्त, जो एकदम बरो आनी तुमचो सांबाळ करपी. He is with you to give you the crown of glory, तो तुमचे बरोबर आसा तुका मोहिमेचो मुकुट घालपाक. तुमचे unsearchable riches, तुमकां जाय सोरोनान पळय तसल्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू far गिरेस्ताय. exceeding riches than the riches of this world. ह्या संवसाराची गिरेस्ताय ताचे मुखार कांयच न्ही. तसली बरी गिरेस्ताय तुमकां दवरल्या ताणें. So let us get our focus right. तर आमची नदर सारकी आमी घोट करुया. This is another great treasure that God has invited us to this banqueting table. आतां हांगासर आमकां व्हडांतली व्हड घोडणी मिसाची भेट जावपाची आसा आनी David- बापान आमकां सगल्यांक आमंत्रण दिल्लें आसा. David had an encounter of this prophecy, and that's why he said in Psalms 23, "It is in the presence of my enemy that you have prepared a banqueting table for me." दावीद पातशायक ह्या मिसाचे भेटेचे आदींच फुडें एक दर्शन कशें जाल्लें आसलें आनी देखून तो म्हणटा, म्हज्या दुस्माना मुखार तूं म्हाका एक जेवण तयार कोत्ताय. तें जेवण म्हणल्यार हेंच ती मिसाची भेटेची खबर तो सांगतालो 23व्या स्तोत्रान. We have been weak in so many areas. आमचे मदें कितलेशे उणेपण आसा, चुकी आसात. We have आमचे. disobeyed God. आमी देवाक अपमान केला And in sin, we have come to this banqueting table. आनी हे पातोक घेवन आमी हांगासर आयज ह्या And मिसाचे Satan, who is an भेटेंत आयला. accuser, has also come here to accuse us before God so that we are condemned and found guilty. आनी सैतानूय हांगासर आयिल्लो आसा आमचेर फरमण मारूंक, आमी कितें वायट केलां पळय तें आतां देवा मुखार दाखोवंक आनी आमी वायट म्हणून सांगपाक. And Jesus has called us to this banqueting table because he wants to give his body and blood to us. आनी जेजूनय आमकां हांगासर आमंत्रण दिलां कित्याक तो आमकां आपली कूड आनी रगत आमकां दिवंक तो सोदता. He understands because he himself was living on this planet earth, and he has sympathy with us because of our weakness, because he understands that kind of pressure that he himself went through. जेजू समजता आमी कित्याक चुकी करता, कित्याक तोय ह्या संवसारांत तो जियेलो. कसलो कसलो आमचे दबाव पडटा ताका खबर आसा, म्हणटच तो समजता आमी चुकी केल्यात त्यो. But he was able to overcome every corruption that came against him. पूण सगल्या ताळण्याचेर सगल्या वायटाचेर तो जैत व्हरूंक शकलो. And that was because of the power of the Holy Spirit and his fellowship with his Father. कित्याक ताचेर पवित्र आत्म्याची मागणी आसली आनी बापा मदें ताचे मदें घोट सोयरीगोत आसली. And that's why he has called us to this banqueting table आनी देखून ताणें आमकां ह्या व्हडल्या जेवणाक आयज आमंत्रण दिलां. to participate and celebrate in thanksgiving, त्या जेवणांत वांटो घेवंक आनी बापाक आर्गां दिवन वाखाणणी करपाक, in anticipation आदी फुडेंच आर्गां दिवपाक, that as you repent of your weaknesses, की जे भाशेन आमी आमच्या पातकांचे बोगसणे मागता, confess and ask for forgiveness, पातो कुमसार जाता आनी पातकांची दूख दवरता. not only we will be forgiven, आमच्या पातोकूच तो आमचे बोगसूचो ना, but before we leave, पूण आमी हांगासरली भायर सरच्या पयलीं his body and blood is a food for our soul and nourishes our soul, our mind completely. ताची कूड आनी रगत आमकां आमचे कुडीची घटसाण जातली, आमचे कुडीक जेवण कशें जातलें, आमचें मनूय तो उजवाडायतलो आपले कुडी आनी This is a रगत food for the soul. हें जावन आसा जेवण आमच्या आत्म्यांक. And when our soul is prospering and healthy, जेन्ना आमचो आत्मो बरो आसता, बरे भलायकेन आसता, then this prospering soul will bring good health and every good thing will go in us, आत्म्याची भलायकी बरी आसत जाल्यार go well with us. आमची कुडीची भलायकी बरी उरतली आनी सगळें आमच्या जिवितांत बरें जातलें. In other words, Jesus is giving us an assurance दुसऱ्या उतरांनी जेजू आमकां एक भास कशी दिता that when we leave this place after the Eucharist, की आमी हो जाग्या वयली वेता आसतना पवित्र मिसाची भेट जातोच with our focus on what actually happened in this Eucharist, मिसाचेर आमची नदर दवरून मिसाचेर जी कालवार पर्वतार जाली तेच भेटेचेर आमची नदर दवरता हांव तेन्ना. David said, the Father anointed him with fresh oil. दावीद पातशायान म्हणलेले म्हाका बापान तेलान माखलो. For him it was not Father, but God anointed him देवान with oil. दावीद पातशायान म्हणलें देवान म्हाका पवित्र तेलान माखलो And my heart is overflowing with joy. आनी म्हजे काळी संतोषान भरोन वता. In the same way, That's we Vashem. are empowered with the power of
Jesus, तेच भाशेन आमी जेजूच्या पदवेन भरलेलीं आसाव, that we can now face the same temptation, the same trial, and overcome it, not with our willpower, but with the nourishment of the body and blood of Jesus. जेजूचे पदवेन भरलेलीं आसा म्हणटच कसले ताळणेक आमी फुडो करूंक शकता आमचे शक्तीन न्हय पूण जी शक्ती जेजू थाय आनी पवित्र आत्म्या थाय आमकां येता पळय ती. Father, we thank you बापा आमी तुका आर्गां दिता for this revelation that has come through David दावीद पातशाय वरवीं आमकां जे तुवें शिकयलें ताच्या खातीर by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याच्या बळा वरवीं. Thank you, Lord, that you are teaching us again and again not to focus on the earthly things, आर्गां तुका दिता दोनया कितें तूं आमकां परत परत शिकयताय संवसारी वस्तूंचेर तुमची नदर तुमची आशा धरूं नाकात but our mind be fixed on spiritual things Pun or amche things of above, पूण आमचें मन आमचें काळीज फक्त स्वर्गार आनी उचल्या पावण्याच्या वस्तूंचेर थारलेलें आसूं दी म्हणून. so that our mind is fixed on those things and we pursue for those things. कित्याक आमचें मन त्या वस्तूचेर स्वर्गाचे वस्तूचेर देवाच्या राजाच्या वस्तूंचेर थारलेलें आसूं आनी तेच वाटेन आमी आनीक शिकूंक फुडें सरूंक. And seeking this kingdom, आनी हे देवाचें राज सोदप म्हणल्यार we will live a life of being blessed and being a blessing to others. देवाचें राज सोदूंक लागतोच आमचें जिवीत देव बेसांवांनी भरतलो आनी ही बेसांवां आमी दुसऱ्याच्या जिवितान एक बेसांव जावन वांटूंक पावतले. So like Abraham, अब्राहम भाशेन we are no longer going to look at the tents, आमी परून ते तंबूचेर नदर दवरची ना but look at you who is the master builder, पूण तुजेर आनी ते पवित्र शार तुवें रोचलाय तूं एक जावन आसा सोर पदवेदार सगलो रोचताय पळय तो रोचणार तुजेर नदर दवरतलें हांव. uncomparable architect, कोणाच लागीं सोर करूंक जायना पळय तसलो रोचणार आनी घडणार तूं that you दुनिया. have prepared a room and a mansion for each one of us in heaven. तुवें आमकां जोण एकल्याक एक व्हडलें घर आनी ते घरान कुडी तुवें आमकां तयार करून दवरल्ले आसा So म्हणून. from now on, our focus is not on the 80 or 90 years that we are going to live on earth, ह्या फुडें आमची नदर आसची ना आमी कितलीं वर्सां 70, 80, 90 वर्सां हे जियेतले ह्या संवसारान ताचेर but those millions of years that we will live with you forever. पूण सासणाचें जिवीत जे तुज्या सांगाता आमी सारतले पळय ताचेर हाची नदर दवरतले आमी. We thank you for this great promise. ह्या तुज्या व्हडत्या बासावणे खातीर आमी तुका आर्गां दिनवासता बापा. And thank you for all that you have done and you continue to do in our lives. सगलें बरें जे तुवें आमच्या जिवितान केलाय आनी करीत आसाय आनी ह्या फुडें करतलो ताच्या खातीर तुका आर्गां दिता We दोनया. love you तुजो आमी मोग करता and we दोनया thank you for your son Jesus. आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता खातीर आमी तुका आर्गां वाखाणणी And thank you दिता. for the invitation for this Eucharistic celebration. ह्या पवित्र जेवणाक तुवें आमकां आमंत्रण दिलें म्हण तुका आर्गां दिता बापा. And we proclaim आनी आमी उचारता through the Eucharist, ह्या पवित्र मिसाचे भेटे वरवीं through the word of God, जेजू तुज्या पवित्र उतरा वरवीं praise, thanksgiving and prayer मागण्यान आनी वाखाणणेंतल्यान and worship, आनी भोजवण करता तांतल्यान through all these weapons, ह्या सगळीं हत्यारां घेवन our relationship is going to become more and more intimate like never before. आमचे आनी तुजे मदें सोयरीगोत इतली घट जातली केन्नाच आसूंक ना पळय तसली सोयरीगोत We जोडटली. thank you and praise you आमी तुका आर्गां वाखाणणी दिता बापा in the name of Jesus. जेजूच्या नांवीन Amen. आमेन.